देवाक सोदतलो कोणूच ना म्हणून देव रडता. जेजू येणे आमच्या गावांनी तशेंच येता म्हूण जाल्यार आमी कितलीं जाणां दंशानाव केदळ आमचे काळीज दट्ट जाता, दारूण जाता, मागीर त्या काळजांत मोग उपजना. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्या दिसा आदीं हांव एक टीव्ही शो पळोवन आसलो, डॅन्स इंडिया डॅन्स न्ही. डॅन्स भुरग्यांचे बरें जाता पळय, भुरगीं व्हडांय डॅन्स करतात, तशें हें थोडें व्हडांचें डॅन्स. आनी थंयसर एक कोरियोग्राफर आसा इंडियांतच्या हॉलिवूड बॉलिवूड फिल्म इंडस्ट्रीन, प्रभुदेव. तुमी आयकला जावंक पुरो, ताची पिक्चर आनी डॅन्स आनी पळयलां जावंक पुरो. प्रभुदेव ताका मेळोंक म्हणून एक तासो कितें म्हणटात फॉलोवर इतलो अत्रेगण आसलो गे. आनी त्या दीस तो थंय स्टेजीर आयलो म्हणटा आसतना तो धांवलो आनी ताच्या पांयांक पडलो, रडलो. आनी ताचे सांगता 2 स्टेप्पां काडचे भाशेन तो आशें नासलो काय कितले वर्सां ताणें थंय वचोन ताणें थोडें डॅन्स केलें ताचे सांगता. मोगाच्या भाव भयणो, चिंतया आज तर जेजू येणे आमच्या गांवांनी तशेंच येता म्हूण जाल्यार आमी कितलीं जाणां दंशानाव. खंडीत आमी धांवतले हांव न्ही गे. वय कितें म्हळ्यार तो आमचो देव सोडवणदार मात्र न्ही, आमचो फेवरेट हिरो. वय जर संवसारार मनीस आपल्या फेवरेट हिरो पासत तितलें धांवता तर आमी आमच्या सोडवणदाराक मेळोवंक आशेवचें गरजेचें न्ही गे. वय आनी आयची वाचपां आमकां तेंच सांगतात, आमी देवाक सोदूंक. केदाळ आमी देवाक सोदता आनी देवाक आशेता ते दाळा आमकां देव मेळटा, देव समजयता आनी देवाची योजना आमकां समजता म्हणून आज जेजू सांगता. त्या देखून आयच्या वाचपांनी आमी तर पळयलें तर जेजून सांगचें जावन आसा, तांचे लागीं हांव ओपाऱ्यांनी कित्याक उलयतां. तुमकां देवाचें देणें आमकां सोमेस्तांक देवाचें देणें. कसलें देवाचें देणें? आमकां एक देवान आत्मो दिला आनी त्या आत्म्या मुखांतर आमी जेजूक वळखोंक शकल्या. हांवें आदले फावटी सांगिल्लें, तुमी चिंता कित्याक आमी मात्र क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मल्या, कित्याक त्याच आवय बापाय थंय आमी जल्मल्या, दुसरे आवय बापाय कित्याक नाय. हें सवाल हांवें तुमकां विचारलेलें आदल्या आयतारा उडासा, आदल्या ब्रेस्तारा म्हाका उडास आसा. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां तें समजूंक जायना पूण देवाक सगळें कळीत आसा. आनी कोण देवाक सोदता ताका सगळे गूट मनशा जिविताचे आनी सर्गींच्या राज्याचे देव उगडापें करता म्हणून सांगता. उगडापें करता म्हणून सांगता. त्या देखून जेजू कितें सांगता हांगासर, तांच्या लागीं ओपारींनी कित्याक उलयता. तो म्हणटा, हे परजेचें काळीज दाड्डें जालां, तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां दांपण. ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानाक आयकतें आनी तांच्या मतीक समजतें म्हणून. वय मोगाच्या भयणो, जेजूच्या वेळार आमी तर आतां जेजूच्या वेळार गेल्यार थंयसर सादुसी आनी फारिसेव जेजून केल्लीं अजापां पळयताले, तांकां दिसताले पूण ते आयकवनात. बागार तांणी आनी एक तूं सर्गीत हांव एक कुणाकर्ण दाखय म्हणून विचारलें. दोळ्यांक दिसता थोडे फावटी आमच्या मुखार, पूण आमी कितें करता, दिसल्यारय दिसनातले बरी आमचें काळीज दारूण करता. आमच्या दोळ्यांक दिसता ह्या मनशाक उठोन चलोंक जायना, म्हाका कुमक करी येत, पूण हांव ताच्या रगड्याक वचना, म्हाका कित्याक ताचे कश्ट म्हणून. आनी जेजू तेंच सांगता बऱ्या समार्याघराच्या ओपारेंत, याजाक आयलो खंय, याजाक एका वाटेन गेलो आनी एक सुंकाकाराक कोण मेळ्ळो, एक समार्याघर मात्र मेळ्ळो थंयसर त्या पडुल्ल्या त्या मनशाक. तशें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत दुसरें करूं दीत म्हणून आमी आमचेच काळीज दड्ड करता. केदळ आमचें काळीज दट्ट जाता, दारूण जाता, मागीर त्या काळजांत मोग उपजना, मोग उपजना. आनी ह्या पासत जेजून सांगचें, तांचें काळीज ऑलरेडी दड्ड जालां, त्या देखून दुसऱ्यांक बरें जावचें तांकां पळोवंक जायना. त्या देखून म्हजें शिकोवण ते खंय आयकतले, आयकनात. काणी दड्ड जातात, मागीर कानाक दाट जातात, आयकूंक जायना. कित्याक तो बरें उलयता, बरेंच करता,
म्हाका जायना तें मोसोर जाता. आनी हो मोसोर जाल्लेंच हेरांतय बरेंपण पळोवंक जायना. आनी बरें ताणें कितलें सांगल्यार मागीर दुसऱ्यांनी कोणें सांगलें आरे सायब तो तशें करता आसा म्हणटाना आमकां कितें जाय आमी दुबाव वता वय गे सतकी तूं सांगताय सतकी म्हूण विचारता हांव. कित्याक म्हळ्यार ताच्या विशांत हांवें म्हजें काळीज दड्ड केलां. जावचें न्ही, दड्ड करचें न्ही आमी. दाट जावचें कान आयकनातलें बरें. आयकता म्हाका कानाक पडटा पूण हांव मोतीक घेयना. आनी केदळ हांव मोतीक घेयना तें म्हाका समजना. आनी त्या देखून आमी आज वांजेलांत थोडीं उतरां हाच्या विशांत आमी आयकता. इतिहासाचो पयलो बूक थंयसर अध्याय 22 ओल्ड 19 देखून तुमकां हांव सांगता तुमच्या सगळ्या काळजान आनी आत्म्यान सर्वेस्पराक सदा सर्वेस्पराचें मंदीर बांदूंक सुरू करा तुमच्या काळजान. आनी त्या मंदिरांत सर्वेस्पराची सोल्ल्या पेट देवाचें पवित्र आयदनां सर्वेस्पराच्या मानाक बांदलेल्या त्या मंदिरांत दवरा. थंयसर देवाची सोल्ल्या पेट आनी देवाक समर्पिल्लीं आयदनां दवरा. म्हळ्यार थंयसर सदांच बली भेटया. थंयसर सदांच देवाचो मोग उपजोवन दी. देवाची येवजण समजा म्हणलो अर्थ जावन आसा. मोगाच्या भयणो, जर आमी आमच्या जिवितांत देवाचें मंदीर बांदूंक प्रयत्न करिना तर थंयसर देवाची वस्ती जायना. देवाची वस्ती जायना. दुसऱ्यान थंयसर कीर्तन 14 ओल्ड 2 अशें म्हणटा सर्गीत हांव सर्वेस्पर मनशांचेर नदर घालता. सर्गीत हांव कित्याक कोण तरी देवाक सोदतलो एक शाणो आसा गे म्हण तो पळयता. आनी मुखार थंयसर वाचल्यार तुमी कीर्तन तेंच 14 ओल्ड 3 देवाक सोदतलो कोणूच ना म्हणून देव रडता. देव रडता. आनी तेंच रोमाकारांक बरोवन सांग पावलू अध्याय 3 ओल्ड 10 थंयसर हें करता तो बरयता. पवित्र पुस्तकां आमी अशें वाचलां देवाक सोदतलो कोणूच ना. एकच एक मनीस ना. एकच एक मनीस ना. सकड देवाक सोडून गेल्यात म्हणून तो थंयसर बरयता. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सदांच देवाक सोदी जाय आनी देवाच्या योजना विशयांत आमकां समजून मेळटा केदाळ आमी देवाक सोदता. त्या देखून जेरमाया प्रवादी आपल्या बुकांत अध्याय 29 ओल्ड 13 अशें बरयता तुमी म्हाका सोदतना हांव खंडीत तुमकां मेळटलो. खंडीत मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना. कंडिशन एकच सगळ्या तुमच्या काळजान संपूर्ण तरान म्हाका सोदा. वय आनी जेजूय सांगता मातेवाचो वंजेल अध्याय 36 ओल्ड 33 देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर संगती तो तुमकां दितलो. आनी अध्याय 7 मातेवाचो वंजेल ओळी 7 सोदा तुमकां मेळटलें म्हणटा जेजू. वय आनी सोदी जाय आमी सर्गीचें राज ह्या संवसारांत. आनी त्या देखून आमी आमच्या बापान बरें म्हणटा जशें सर्गार तशें संवसारांत तुजी खुशी जावं. देवाचें राज येवचें केदाळ आमी संवसारांत देवाची खुशी करता. आनी ही खुशी करूंक कोणाक नाका. ते तांची मोत दड्ड जाता, काळीज दारूण जाता आनी आमी देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा तरी ताची समजणी आमकां येना. त्या देखून शिशांनी कितें केलें हाच्या विरोध म्हळ्यार दड्ड जावची मोत हाच्या विरोध ते खालते जाले. खरे शीस सदांच खालते जातात आनी खालतेपणान ताणें कितें केलें आमकां त्या ओपारीचो अर्थ सांग म्हणून ही सारूंक सुरू केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमकां अर्थ समजना त्या वेळार विचार जाय. कालच हांव एक टेस्टिमनी पळोवन आसलो. एक प्रकाश म्हणून एक टेस्टिमनी दिता. तो सांगता म्हाका पयलें देवाचें उतर समजनातलें. केदाळ हांवें तें उतर म्हजें कर्ण घेवन मागणें केलें. त्या दाळा तें म्हाका समजूंक सुरू जालें म्हणून म्हजें कर्ण हांव देवाक मान दितां त्या देखून देव म्हाकाय मान दिता. अशें तशें तातूंत आसा तुमी देवाक मान दिया आनी देव तुमकां सर बेसावणी भरतलो म्हणून. तर तेंच उतर हांव देवाक मान दितलो हांव दिता म्हणून एक दृढ निर्धार घेवन मागणें करता आसतना त्याच देवाच्या उतरान ताचें तें बरेंपण जावंक सुरू जालें म्हणून तो सांगता थंयसर आपल्या साक्षीन. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या देखून आमी सदांच आमच्या जिवितांत पयलें देवाचें राज सोदी जाय आनी देवाचें राज सोदता आसतना त्याच प्रमाणे देवाचें उतर घेवन आमी मागत जाय.
त्या दाळा आमकां बरेंपण जाता. त्या देखून खालतेपण गरजेचें देवात येत आसतना. आनी खालतेपणान कोण देवात येता ताका देव उंच करतलो, वर्तो करतलो म्हणून आमकां जेजू सांगता. जीं खालतीं आसात तांकां देव वर्तो करतलो म्हणून, आनी जर कोण वर्तीं आसात तांकां देव खालती करतलो. पेद्रूय आपल्या पत्रांत, पयल्या पत्रांत अध्याय 5 ओळ 5 तशेंच सांगता, हंबल बिफोर द मायटी हँड ऑफ गॉड अँड ही विल एक्झॉल्ट यू इन ड्यू टायम. होय, देवाच्या बळवंत सक्ते मुखार तुमी खालती जाया आनी ताच्या काळार ताच्या वेळार तो आमकां वर्तें करतलो खंडीत जावन. मोगाच्या भयणो, त्या देखून आमी खालती जावचें म्हळ्यार कितें? खालतें जावचें म्हळ्यार आमी देव सोडवणदार म्हणून स्विकार करचें आनी आमी आमकांच स्विकार करचें. म्हाका त्या सोडवणदाराची गरज आसा, जेजूची गरज आसा म्हणून स्विकार करची. केदाळा म्हाका गरज आसा म्हणून हांव स्विकार करतां, हांव मागोवंक फाटीं सरना. म्हाका गरज आसा. त्या देखून हांवें पळयलां संवसारांत 2 रितीचे दुबळे आसात. दुबळे निंगी पयलो दुबळो जावन आसा, तुवें 1 रुपया दिल्यार कितें करता तो? 1 रुपया दिताय गे म्हणून ताचे थंय काळजाची दारूणाय. मस्तू दिजे तुवें म्हणून फाटीं दिता या उडयता, तोंड गुंडायता. पूण दुसरो दुबळो आसा, 1 रुपया दी कितेंय दी, तो घेता, संतोश पावता म्हाका कितें म्हणी मेळ्ळें म्हणून, आनी तेच पयशे बऱ्या तरान उपयोग करून आपल्या दुबळी गायेतान वयर येवंक प्रयत्न करता. वय तुमकां कळीत आसा, 1-2 वर्सां आदीं बरो पावस येवन नॉर्थ कर्नाटकांत कूर्ग हेणे पुरा उदक भरल्लें वय की न्ही. आनी आमी पुरा पोरणी वस्तूरां बरीं करून धुवन नितळ करून तुमचे ताण घेवन आनी पुरा धाडल्ली. आनी एक व्हिडिओ आमी अशें पळयलो, हांवें पळयलो तो व्हिडिओ. तो ताणें भायरास मात्र न्हेसला आनी सायडीन पळयल्यार उदक दिसता. थंय ताणी तो व्हिडिओ करता आनी आमकां अशें पोरणी वस्तूरां धाडिनाकात म्हणून उजो घालता. ताच्या आंगार वस्तूर ना मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण तरी काळजाची दारूणाय पळया, आपणाचेंच बरेपणी आशेना. त्या देखून थोड्यान सांगचें, तूं कितें म्हाका कुमो करूंक आयलाय, म्हज्यान जायना म्हूण घेवन. एक्चुअली जायना, त्या देखून तूं कश्ट जाता म्हणून पळोवन तो आयला कुमो करूंक. पूण म्हजें काळीज इतलें दारून जालां गे, म्हाका ताची सेवा सहित घेवंक नाका, सेवा सहित घेवंक नाका. मोगाच्या भयण अशें जालां, तो बऱ्या मनान कुमो करूंक आयला, तें आयलां, पूण म्हाका ती घेवंक नाका. थोडे पटी दारून आतां वय अशें जाल्लें कुडलें मोगाच्या भाव भयणो बरेंपण जायना. आमच्याच जिवितांत बरेंपण जायना. भागार आमी हेरां विशांत, तुमी चिंतून पळया कितें जाता की काळजाची दारूणाय जाल्लें आसा. आमी हेरां विशांत खबरो करता, तांच्या विशयान नेगेटीव चिंतप येता. मागीर आमी आमचीच बडाय उलोवंक प्रयत्न करता आनी हेरांक सकयल घालूंक प्रयत्न करता. वय त्या देखून शिसांनी जेजू लागीं विचारलें, आमकां तरी तसो अर्थ सांग म्हणून. आनी दुसऱ्यान आमचें काळीज दड्ड जाल्लें काळीज मोवाळ जावचें केदाळा हांवें म्हाकाच स्विकार करतना. त्या देखून आयच्या पयल्या वचपांत देवान मैजे मुखांत लोकांक सांगलें, आज आनी फाल्यां तांकां शुद्ध करूंक सांग, म्हळ्यार आपली पातकां रडोवंक सांग. आपणाकच आमी स्विकार करन आमची पातकां रडतना आमच्या जिविताच्या काळजांत परिवर्तन जाताना आमचें काळीज दड्ड जाल्लें काळीज मोव जाता. वय मोगाच्या भाव भयणो, आमी दारूण जाता आसतना आमी हेरांक पळयना. हिटलरान तशेंच केलें, ताचें काळीज इतलें दारूण जालें की ताणें चिंतलें जुदेव लोकूच कारण आमच्या पुरा वायटाक म्हणून. एक्चुअली नोबेल प्रायज लिस्ट पळयल्यार 90% पुरो जुदेवूच आसात, जिवीश ओरिजीन सगळे, सायंटिस्ट इकॉनॉमिस्ट सगळे पळोवंक गेल्यार. वय मोगाच्या भयणो तशें आसतना सयत केदाळा हिटलराचें काळीज दारूण जालें, ताणें बोट जोखूंक सुरू केलें आनी जुदेवांक मारूंक सुरू केलें. आनी ह्या काळार देवाचें राज्य सोदतेलो ब्रांड्समा, टायटस ब्रांड्समा बागेवंत ताणें धैर्यान देवाचें उतर परगटूंक आनी तशेंच बरोवंक धैर्य घेतलें. आनी तशें बरयता आसतना ताणें आपलो जीव रिस्केर घालन आपलो जीव दिवंक फाटीं सरलो ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, वय आज ताचें उतर जर आल्तरेर काडटा मान दिता ताका, कित्याक म्हळ्यार ताणें देवाक मान दिलो, देवाच्या उतराचें मौल्य धरलें आनी मनशा जिविताक मान दिलो. आमी आमच्या जिवितांत तशेंच करी जाय. त्या दाळा मात्र देवाचें योजन आमच्या जिवितांत संपूर्ण जाता आनी देवाचें देणें आमकां दिल्लें थंयसर आमी
पळयता जुआंचो वांजेल अध्याय 14 ओल्ड 26. जेजू पवित्र आत्मा बसयता आपल्याशी सांग म्हणटा हांव तुमकां पवित्र आत्मा दितलो, तो तुमकां सगळें कळीत करतलो, पूण तुमी त्या आत्म्याचेर होंदवून जिये जाय. आनी थंयसर कोरींतकारांक बरोवन सा पावलो अध्याय 2 पयले बूक अध्याय 2 ओळू 12 आनी 13 थंयसर अशें म्हणटा, आमी घेतला तो आत्मो संवसार असो न्हय, बागार देव आतावन आमी जोडलेलो, ताचे वरवीं आमचे वयर वतलेल्या देण्याची वळख दवरूंक आमी शकता. पळय, पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र आमी आमकां देवान दिल्ल्या देण्याची वळख दवरूंक शकता. त्या देखून आमकां सोदा तुमी सर्गीचे राज सगळें तुमकां मेळटलें म्हळ्यार सगळें मेळटा म्हूण चिंता नाकात. पयशे मेळटात, मागीर वस्तू मेळटात म्हूण चिंता नाकात. त्यो आत्मीक देणी मेळटात. आनी आत्मीक देणी मेळटना तुजी सकत तुका समजोवंक, म्हाका समजोवंक बोळ मेळटा. आनी हांवें हें केल्यार म्हाका बरें, आनी ह्या वाटेन गेल्यार म्हाका खंडीत देव राखता मात्र न्ही, म्हज्या जिविताक संपूर्णता मेळटा म्हणून म्हाका एक देवाची जाणवाय मेळटा, देवाचें येवजण समजता. आनी त्या प्रकार चलोवंक म्हाका आत्मीक देणी कुमोग करतात. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी अशें जियेत आसतना आमकां वायटाक वचोंक देव सोडिना. आनी आमचें जिवीत संपूर्ण तरान बऱ्या थंय वडलां देखून आमकां ओडण्यो येनात, उण्यो येतात. आनी अशें जावंक मोगाच्या भयणीनो आमी पवित्र आत्म्या थंय एक जावन जियोंक जेजू उलो दिता. आनी त्या झाडा आत्मीक संगतीचो विवार आमकां आत्मीक उतरांनी दिता म्हणटा सा पावलो. आत्मीक संगतीचो विवार आमी आत्मीक उतरांनीच दिता देखून आमी आत्म्या थंय आसल्यार मात्र देवाच्या राज्याचे गूठ आमकां समजतात. त्या देखून आमी दिसान दीस चड आनी चड आत्मीक संगती सोदूंक, आमकां देवान कसली आत्मीक देणी दिल्यात म्हणून समजून ती रुतां करूंक आमी आमच्या जिवितांत प्रयत्न करया. थंयसर एक ल्हान भुरग्याचो व्हिडियो आसा. वॉट डू यू प्रॅक्टीस? तूं तुज्या जिवितांत कितें प्रॅक्टीस करताय? जर तूं राग प्रॅक्टीस करताय तर तुज्या मोतींत रागच भरतलो. जर तूं मोग प्रॅक्टीस करताय तर मोगच भरतलो. दयामाया प्रॅक्टीस करताय तर दयामायाच भरतली. आनी आमी तशेंच प्रॅक्टीस करया. प्रॅक्टीस मेक्स द पर्सन परफेक्ट. आमेन.